एक मेजर म्हणल्यार जाता फाटली खूब वर्सां भितर मेजर उजो लागला आनी कालच्यान आज पर्यंत आजून तो पालोलो ना आनी कुडचडे फायर स्टेशन टीम टोटली ती गाडी यो वच करता. एक्झॅक्टली सकाळच्यान आतां पर्यंत कितें स्टेटस आसा तांचो? ॲक्च्युली कालच्यान तो उजो कंटिन्यू आसा. कंटिन्यू म्हळ्यार कालच्यान मेजर आशिल्लो. आज आमी तो आमचे हेणे कंट्रोलान हाडलो. आज रातभर आमची गाडी थंय स्टँड बाय आशिल्ल्यो दोनी गाडयो. आनी सकाळीं मागीर आमी एक गाडी थंयच्यान काडली, रिलीव केली आनी एक गाडयेची जो टीम आशिल्ली ताका आमी जे 11 आमी रिलीवर आशिल्ले ते आमी वचोन तांकां रिलीव केले स्टाफाक. आनी तेन्नाच्यान कंटिन्यू आमी आतां आयच्या दिसा आतां तुमी गाडी हय हय तुमी उजो पालयतात आनी कितें चालू आसता उजो पालोवपाक? आज आमी 6 गाडयो मारल्यो टोटल आनी थंय JCB आसा 4-5 JCB आसा. तेणी ऑक्सिजन म्हळ्यार उजो पालोवपाक हें करपाचें काम चालू आसा. माती घालून ते हें करता. कितल्योश्यो खणी आसा, एक काय दोन आसा ते? टोटल एकूच खण आहा ती पूण चड व्हडली आसा, ती लार्ज आसा. आनी JCBच्या माध्यमांतल्यान ते प्रयत्न करत आसा आनी आमी उदकाची हें करून स्प्रेईंग करून आमी फायर फायटींग चालू आसा आमची. आनी आयज कालच्याच्या कंपेर आयज करीत जाल्यार आयज उजो कंट्रोलान आसा आनी बरेच पैकी तो उजो आमी हें केल्लो आसा. कोण ऑथॉरिटी आसलेले आयज तुमचे बरोबर? आयज आशिल्ले आमचे जॉयंट मामलेदार सांग्या वयले आशिल्ले, तेंची टीम आशिल्ली आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे अधिकारी आशिल्ले थंय, ऑफिसर्स तेंचे. आनी गांवचे 4-5 लोक ते आमकां मदतनीस म्हणून एक हेल्प करपाक ते आशिल्ले बरोबर, एडवायस दिवपाक ते आशिल्ले. आतां उजो आसा तो फाल्यां पालून जातलो अशें दिसता तुमकां काय आनी डावट? हय, आयज मोस्टली तो कंट्रोलान आसा. म्हणजे म्हाज्या अंदाजान तो फाल्यां सारको क्लियर जावपाची शक्यता आसा. कित्याक ते ऑलरेडी कंबेस्टिव्ह मटेरियल आशिल्लें ते जळोन काबार जालें. सो आतां आनी जळपा सारकें कांय ना तें. आतां कितलेशे पुरोवपाचे उरले ते? पुरोवपाक तशी पळोवपाक गेल्यार ती बरेच कठीण आसा. थंय मातयेचो अभाव आसा, ताका लागून ती माती काडप चालू आहा तेंचें. फाल्यां परत ते सकाळीं म्हणटा ते आमी माती काडपाक स्टार्ट करून माती घालून चडांत चड पुरोवपाचो प्रयत्न करतले अशें म्हणटा सांगलां. कितली JCB आसात? 5 JCB आहा ते चालू आसा. आनी आजून तुमची फायर टीम एक आसा गाडी? हय हय. आनी रातचे आसतले आयज? ना, आतां गाडी रातची म्हळ्यार कितें जाता थंय आयज रावपाची अशी मोठी आवश्यकता ना अशें म्हणून आमकां सांगल्ले कडेन आसा. आत्तां आमी जस्ट नाव थंयच्यान रिलीव जाल्या, गाडी मारून उदक मारून आमी रिलीव जाल्ले आसा. नागडे आनी कालची जी अपडेट घेवन आसा, जी कोस्टिमो ज्या मोठ्या प्रमाणात जी वेस्ट उडयल्ले कॅमिकल वेस्ट, तेणें खणीक टोटली ते खण भरलेले आनी ते वेस्टान ते अंडर उजो घातलेलो आनी ते पालोवपाचें काम कुडचडें फायर स्टेशन टीम कालच्यान करता. तशेंच ऑथॉरिटी डेप्युटी कलेक्टर, केपेंचे मामलेदार, तशें दोनी अशी वेगवेगळी जी जबाबदार डिपार्टमेंट आसा तेणी कालच्यान आज पर्यंत आसा. ज्या प्रमाणे आतां मेळ्ळा ती खण ज्या प्रमाणे उदक मारून सुद्दां पालोवना म्हणून खंय तरी ते पालोवपाचे तेणी माती घालून पालोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी खंय तरी आयज तो उजो आसा तो कालच्यानी आयज चड कंट्रोला येयल्लो आसा. ज्या प्रमाणे जे लिडींग फायर फायटर आसा जे आमचे तेणी दिल्या आनी खंय तरी जेणी म्हायती दिल्या फाल्यां पर्यंत तो कंट्रोला येतलो अशी तेंची म्हायती आसा. तेच बरोबर आयज कुडचडे पोलीस स्टेशना कडल्यान एक अपडेट मेळिल्ली आसा, ती म्हणजे जी वेस्ट आसा, कॅमिकल वेस्ट जे ते खणीक डंप करताले ते गांवांत, तांच्या अगेन्स्ट जो अननोन पर्सन आसा तेज्या अगेन्स्ट FIR रजिस्टर केल्ली आसा अशी कुडचडे पुलीस जो ती केस आसा तो PSI बकले जो आसा तेणी हे बद्दल म्हायती दितना सांगलें. खंय तरी जी हो जो उजो आसा फाटले खूब तेंपा भितर हो मोठो उजो आसा केप्यां सांगे तालुक्यांत आनी हेका लागून खूब जे मोस्टली कुडचडे फायर टीम संघर्श करपा पडलो. पूण ज्या प्रमाणे म्हायती मेळ्ळ्या फाल्यां म्हणल्यार तो कंट्रोला येतलो आनी ती खण आसा ती माती घालून पुरोवन जातली. हांव गोमंतक TV खातीर कुडचडेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर.